हांव अशोक चोडणकर वास्कोच्यान कविता सादर करता जिविताच्या यात्रेच्या निमणे वाटेर. आतां आपुलकेचे हात खंय उरल्यात? सगळेच हताश अनाथ जावन बसल्यात. माये मोगान फाट ठपटावपी मनीस ना नपयत जाल्लेवरी कोनशाक पडल्यात. रडूंक गेल्यार रडपाक येना. दुकां सुकल्यात, रगत आटलां. कोणाक कितें सांगतलो आतां? मनीसपणूच मरून गेला. मनशाची मनां सुवार्थान भरल्यात. वायट कर्तुबांनी संपत हडपूंक लागल्यात. ताणीच थारायलां कशें जगपाचें, फटिंगपणान खावपाचें, विकृतीन बुडपाचें. जितले जोडटलो आपल्या सुखाक मोडटलो. क्षणीक सुखांनी मजा मारतलो. व्हडा गर्वान सगळ्याक हिणसायतलो. आपल्याच मनशा पासून पयसावतलो. जिविताच्या यात्रेच्या निमण्या वाटेर आसतना जेन्ना खर्शन आडवो पडटलो, काळजांतल्यान रडटलो, भीक मागतलो, मायेच्या हाताची, आदाराच्या खांद्याची. निमणे तेच हिणसायल्ले मनीस तुज्या आदाराक तुज्या अंतयात्रेक पावतले. विसरून तुजी काळी कर्मां कर्तुबां सर्ग सुखाची मागणी करीत सरणार चडयतले. विसरून तुजी काळी कर्मां कर्तुबां सर्ग सुखाची मागणी करीत सरणार चडयतले. देव बरें करूं.